काणयेचें नांव आशावादी. बरयणार वल्ली कॉड्रस अजेकार. आनी काणी प्रस्तुत केल्या जेसन पिंत उद्यावर म्हणल्या नांवार बरोवचो फादर जेसन पिंटो. आशावादी. वर्तांत आनी एक कळव दिला. सर्वेस्पराचे दयेन जेजुरायाक तो समर्पून दिला. धरती मायेन उल्हास आनी महिमा देवाक ताणें एक सेवाक वेंचला. सेमिनरीन भरान कोयर ताट्टे चलताले. ब्रदर अँड्रू आपल्या मधुर ताळ्यान सर ब्रदरांक नवीं कंतारां शिकयतालो. फाटल्या लगभग 10 वर्सांनी ह्या जम्यांत आसच्या सडावत ब्रदरां पैकी हांवूय आसलो. पूण आज म्हाका सुटका लाबल्ली. कित्याक म्हळ्यार येदोळूच दियाकोनाची वोर्द हांवें घेतिल्ली आनी 15 दिसांनी म्हाका याजकी दिक्षा मेळच्यार आसली. हांवें जेजूचो पाटलाव करून संवसारांत आपली निस्वार्थ सेवा भेटोवंक आसली. थोडे ब्रदर डेकोरेशनाचें काम येदोळूच सुरू करून सुडसुडायन भरल्ले. हांव कोपेलाक रिगून दिंब्यांनी कडलो. दिश्ट आपली खुर्सार उमकळच्या जेजूचेर खंचून आपलें काळीज हांवें उगडलें. फाटल्या सबार दिसांतावन बोगचे उपदेश उगड. फाटल्या थोड्या हफ्त्यांतावन म्हजे मतींत एका तरेचें वादळ उठल्लें. सर्वां बरी सडेत चिंतून आपल्या मतीक बेसोर घेनासता शांत समाधानेन दीस काडटल्या पैकींतलो हांव न्हय. म्हाकाय शांत समाधान जरूर जाय आसलें. पूण ताचेकी पयलें हांवें करचें काम बरें म्हणलें चिंताप म्हजे मतीक सारकें दिसा जाय आनी सर्व सवालांक जापी सुदाळ मेळा जाय. सेवा आनी ह्या सेवे खातीर हांवें आपलें सगळें जिवीत येदोळूच समर्पून दिल्लें. हांवें केल्लो निशेव कितलो सारको कितलो पाड ते रुजूकाची शाती म्हाका नातल्ली आनी ती गरजी म्हूण म्हाका भोगूंक ना. हांवें जियोवची म्हजी जिणी आनी पेल्यांक हाचें स्पश्टीकरण दिवची गरज म्हूण म्हाका भोगुल्लेंय ना. जिणीभर आंकवारी विदे खालतो दुबळो जावन जिवंक भायर सरल्ल्या म्हाका म्हज्याकी आदीं तेंच मिसांव घेवन भायर सरल्ले वाट सुकल्ले पळयतना म्हजें मिसांव थरथरें कांपोवंक लागलें. हांवें धरल्ल्या मिसावान कितेंय पोकळपण आसा काय? जिणेंत आपलें सुरसुरे भोगचे संदर्भ येत काय? जर तर असलो संदर्भ आयलो तर हांव म्हजेच तकी झुजोवन कसली सेवा दिवंक शकतलों? ह्या खंयच्याय सवालांक म्हजे लागीं जापी नातल्यो. भुरग्यापणारच अनाथ जावन आसल्या म्हाका अंकल स्टीव पोस्कोकन घेतलो. इगर्जे लागींच आमचें घर आसलें आनी त्या भायर अंकल स्टीव सडावत जावन आपल्या बिझनेसान भायर उरतलो तें देखून हांव आपलो सडीत वेळ इगर्जेन खर्चितलो. ताका कारणय आसलें. ब्रदर हेनरी आपल्या कार्याळ चटुवटिकांनी तो सडावत भुरग्यांक एकठांय करतलो. तांकां कंतारां पदां शिकयतलो. तांकां खेळोवंक शिकयतलो. तांचे सवें खेळटालो, हांसतलो, रडटलो आनी हांवूय तांचे मदीं एकलो. धावेचें शिकप जावन हांवें सेमिनरीची वाट धरली. अंकल स्टीवनाक हें पसंद जावंक ना. ताकाय भुरगीं नातलीं आनी आपलें बिझनेस मुखार चूंक म्हूण भोवशा ताणें म्हाका पोस्कोकन घेतलो. पूण तो कितेंच बोबाटलो ना. सेमिनरीक वेताय तर वस. तूं आमचो पूत जावंक केदींच उरलो नाय आनी उरचोय नाय. ताची उतरां जिरोवंक येदोळूच म्हजे लागीं देवान सकत दिल्ली. म्हाकाय ह्या संवसारी जिणेचो कांटाळो आयिल्लो. दुडवा खातीर आनी 4 दिसांच्या सुखा खातीर मनीस हरियेकारितेचो खेळ खेळटा. तरी अखरेक मरण ताका शरणागत करून आपले ताब्यान घेता.
आनी असल्या जिणयेन कितेंय केल्लें तें सादारण मनच्या वर्गांतलो हांव न्हय. तरणाटो आसतना काम केलें, इल्ले पयशे केले, काजार जालो, उपरांत बायलेची खंत, भुरग्यांची खंत, बायले खातीर भुरग्यां खातीर आनिकूय पयशे जोडी जाय म्हणली आशा. आनी येदोळ एक आसली आशा एक भुरगें जातेस एकेकान सोडून वेतली. आनी भुरगीं व्हड जातेस तांच्या शिकपाची फुडाराची खंत आनी तांकां काजार जातेस आपल्या म्हातारपणाची खंत. आनी आपलें येदोळ केल्लें साधन कसलें, कोणा खातीर, कित्या खातीर, ह्या सवालांक मेळच्यो सर्व जापी हांव म्हणल्या शब्दाबवारी आसल्ल्यो. कितेंय जावं, हांव असली जिणी जियोवचो ना. हांव जर तर जियेतां तर ती जिणी हेरां खातीर जियेतां. हांव सेमिनरीक रेगुल्लोस अंकल स्टीवान आपणा लागीं आसुल्लो संबंद मोडलो. जशें म्हाका ताचें जिवीत गरजे भायलें गी, तशेंच ताका म्हजेंय जिवीत गरजे भायलें जाय. कितेंय जावं, जिणयेंत हांवें फाटीं पळोवंक ना. फाटीं पळोवचें कसलेंय म्हजे जिणयेंत नातल्लें. आनी हर एक वाटेन म्हाका जेजू शिवाय हेर कोणूय दिसनातलो. लांबायची वर्सां पाशर केल्लीं हांवें. पयलें वरस ओरिएंटेशन काबार करून 11वी-12वेचें शिकप जोडलें. ते उपरांत कॉलेजीच्या शिकपासोवें तत्वशास्त्र आनी ते उपरांत देवशास्त्र शिकलो. म्हज्याकी एक वर्स ल्हान ब्रदर लॉरेन्स, भोवशा येवच्या वर्सा ताकाय वोट मेळूंक आसली. ही सदांची वेवस्थीत जिणी, ही मागणी, ह्यो रेतिऱ्यो, हें वरेसांव, हो तेर्स, हें मेडिटेशन, ह्या सर्व मदें आपल्या जिणयेचो खरो अर्थ एका शब्दाचेर लोबदोन आसल्लो. आनी हो शब्द जावन आसल्लो भावार्थ. मनशाक थोडे फावटी शिकापी परिणाम घालूंक शकता. इल्लें शिकप म्हणलें तर मनीस ज्ञानी म्हूण चिंता आनी आपल्या कल्पनांक वास्तव म्हणलो वाद मानता. देवान मनशाक रचलो की ह्या मनशांनी देवाक रचलो म्हणलें विचारता. देव म्हळ्यार कोण? देवाचें अस्तित्व कितलें खरें? देव फकत मनशाच्या नासमजणेचो वा भियाचो प्रतिफळ म्हणलें चिंताप म्हजें न्हय. हांव भावार्थ म्हणल्या शब्दाक जिणयेंत चड महत्व दितल्याच्या वर्गाचो. कोण कितें चिंतात आनी असले नास्तीक चिंताप चिंतून महान म्हणटात तर ती तांचे अस्कतकाय शिवाय आपणाक ते परे चिंतूंक नाका आसलें. पूण एका देवाक पातयेवचो आनी सत्वांचो कठीण हटवादी. भोवशा आपणाक बदलावण म्हणलें पसंद ना, पूण हांव तें नेना. जिणयेंत असलें तर्क आनी असंबद्ध तत्वांक रुता करूंक वेचें म्हळ्यार आपणाक कसल्यागी बांदपासांत रेवडावचें आनी असल्या बांदपासांत रेवडोवन म्हजें जिवीत कठोर करचें म्हणलें म्हजें चिंतपा भायलें जावन आसलें. जिणी देवान दिल्ली जावन आसा जियोंक आनी ती जिणी असल्या तत्वांनी बांदून घालन मोटवी करून काणग्योंक म्हाका मन नातल्लें. म्हजें मागणें जाल्यारय सोंपें. हात पांय बडोवन, आंग पांग गोमटी हालोवन, पेंकाट गुणोवन, हांसोन नाचोन मागणें करतल्या पैकी हांव न्हय. हांव म्हज्या देवान शिकयल्लें मागणें गुपीत रितीन आपल्या कुडाक रिगून काळोखांत मोती भितरच देवा लागीं मागचें खरें म्हूण समजतालो. हीं उडकणां, हीं पडकणां, हें म्हज्या प्रकार एक वेस. जशें हिंदुवांनी मारनेमी परबेक वेस घाल्ल्या बरी. म्हजें रजार वरेसांव जाल्यारय लेखाचें न्हय. दिसाक इतलीं वरां मागतां, इतले कण तेर्स भेटयतां आनी इतलो वेळ नियाळ करता म्हणल्यार चिंतपाचोय हांव न्हय. जिणयेंत मागणें जरूर गरजेचें, पूण जितलें आपणाची शाती आसा आनी तितलें आपलें मन वोबता तितलें. जावंक पुरो थोड्यो घडयो या थोडीं वरां. हेरांक दाखोवचे खातीर दिमीगाल मागणें करचो वेस वांगरून मोती भितर हेरांचेर फारीकपण आशिल्ल्यांक कितेंच ना म्हूण हांव समजतालों. ब्रदर अँड्रू फाटल्या 8 वर्सां तावन हे सेमिनरींत आसा.
तो प्रायन पांतेस उतरला. पूण आपूण ब्रदर्स जावन आंगोण घेतले वरवीं आपली सेवा सेमिनरीन दिवन आसल्लो. फाटल्या थोड्या हफ्त्या आदीं हांव आनी ब्रदर लॉरेन्स सेमिनरीच्या एका आउटिंगाक गेल्ल्या वेळार ब्रदर अँड्रूक एका चलये सोवें हॉटेलांतावन भायर येवचें पळोवन आमी अजा पावुल्ल्या. 1000 सावालां म्हजे मतीक गेल्लीं. पळोवंक सोबीत दिसचो ब्रदर अँड्रू आनी हे चलयेक कसलो संबंद गाय म्हूण हांव चिंतलों. ह्या सवालाक जापी जावन परत 2 सवालां म्हज्या मतींत उदेलीं. जिणीभोर आंकुवार रावतलो म्हणली भास दिल्लो ब्रदर अँड्रू तर कसो चलयेच्या जाळान पडलो. हेंच न्हय, रातीच्या 12 वरां पर्यंत तो भायर उरतलो भोवशा ह्याच खातीर. म्हज्या चिंतनांक जापी नातल्यो. सेमिनरींत आमचो रेक्टर फादर आगस्तीन भोवसो शिस्तेचो मनीस. एका दिसा ताच्या कानान कोणेंगी ब्रदर अँड्रू विशयान घाल्लें जायजय. तो रातीं पारोत करून बसलो आनी ब्रदर अँड्रूक ताणें धरलो. पूण कितेंच तो उलयलो ना. दुसरे दीस आपल्या कुडाक ब्रदर अँड्रूक व्हरून गेलो आनी फाटीं येतना ब्रदर अँड्रूचें तोंड काळशेल्लें आनी दोळे तांबडे जाल्ले आनी तोंडाचो चारो ताचेर आयिल्ल्या रागाचें वर्णन दितालें. हर एका ब्रेस्तारा फादर आगोस्तीन दुबळ्यांच्या बेटेक वेची रिवाज जावन आसली आनी हे फावटी तो दुबळ्यांचे बेटेक लागींच आसल्या एका हळ्ळेक गेल्लो. फाटीं येतना काळोख दाट जाल्ले वरवीं फादर आगोस्तीन सरारा मेटांकाण चलतना ताचेर कोणेंगी हल्लो केल्लो. ताचो सगळो लोप पिंदून ताका ते मारन धांवले. ताच्या तोंडाचो एक दांत मोडलो. रगतान बुडिल्लो फादर आगोस्तीन फाटीं आयलो. जमल्ल्या सर्व ब्रदरांची दीस ताचेर गेली. तरी तो शीदा आपल्या कुडाक रिगलो आनी सुमार वेळा उपरांत नितळ जावन भायर आयलो आनी आपणाक कितेंच घडोवंक ना म्हणले बरी मागण्या सालाक रिगलो. थोड्याच वेळान ब्रदर अँड्रू आयलो. ताच्या उजव्या हाताच्या मुठी लागीं कात गेल्ली. थोड्या दिसा उपरांत कळोवन आयलें ब्रदर अँड्रून सांगात्यांक घेवन फादर आगोस्तिनाचेर हल्लो केल्लो आनी ते वरवीं ब्रदर अँड्रूच्या हाताचेर मार जाल्लो आनी फादर आगोस्तिनाचो दांत मोडिल्लो. पूण हें सत लिपोनूच गेलें. हांव आनी ब्रदर लॉरेन्स एकाच कुडांत आसले वरवीं आमकां तर्क करूंक अवकाश मेळटलो. ही सेवा, हें याजकपण, हें मिसांव सर्व पोकळ ब्रदर लॉरेन्स उलोवनूच गेलो. हर एक कडेन नालिसाय आसा. दुबळीकायचे आंगोण केल्ले कितले जाण दुबळे जावन उरतात. कितलेशे पाद्री आपल्या कुटुंबांक पोसिनात. कितलेशे पाद्री बंगले बांदिनात. तर ही दुबळीकायची आंगोण कोणा खातीर? विधेयपण आनी खालतेपण कितलें सत. जर तर एक सेवेक आपल्या वडिलाक अशें गुप्ती मारूंक शकता तर विधेयपण आनी खालतेपणाची आंगोण कोणा खातीर? आंकुवारपण कितलें सत. कितलेशे पाद्र्याक रजेनी खंय वेतात. कितें कितें करतात. एक पाद्री उक्त्यान आपल्या जिपांत चेडवांक भोंवडयता तर आंकुवारपणाची आंगोण कोणा खातीर? याजकपणान कसलोय अर्थ ना. फकत पोकळ आनी एका रितीचो ढोंग, फटोवणी आनी कितेंच न्हय. ब्रदर लॉरेन्साची हर एक उतरां म्हज्या मतींत वादळ उठय लागलीं. हांव घडीभर कांपलो. हें कोडू सत जिरोवंक म्हजे लागीं बोळ दी देवा म्हूण हांवें मागलें. राती न्हिदलों तरी दोळे आड जाले नात. तितल्यार हळू कसलोगी आवाज आयलो आनी आपले कान नीट केले हांवें. वस्त्रां सुकत घालची नायलॉनाची दोरी सुटोवन आसलो ब्रदर लॉरेन्स. म्हाका अजाप जालें. हे मदेन रातीं हो कित्याक ही दोरी सुटयता? तरी न्हिदिल्लो वेस पांगरून हांव न्हिदलों. इल्ल्याशा वेळान
ब्रदर लॉरेन्स ती दोरी घेवन टॅरेसार चडलो. हांवूय ताच्या फाटल्यान गेलो. खंय धांवता गाय म्हणलो दुबाव आयलो तरी ताचो फाटलाव हांवें केलो. तो टॅरेसार वचून दिमभेर पडलो आनी आपलें शर्ट ताणें काडलें. हांव ताका पळोवनचार पडलो. उपरांत त्या नायलॉन दोरयेंत आपल्या पाटीचेर मान तो काणगे लागलो. देवा म्हाका बोगशी, जेजू म्हाका बोगशी. हांवें पाताक आदारलें. हांवें पेल्याक वायट चिंतप दिलें. हांवें घडयेन वचून ब्रदर लॉरेन्साक धरलें. तो रडतालो आनी सगळी ताची कूड कांपताली. ब्रदर थियो ताची पातकां ते भोगतले. हांवें गुन्यांव केलो. हांवें पाताक आदारलें. तो उलोवनूच गेलो. ना ब्रदर लॉरेन्स, तुवें सत उसारलें आनी सत निजायकी कोडू हांवें ताका उठोवचे प्रयत्न केले. कितेंय जावं, म्हाका म्हजी जिणी जिवंक आसा. हांवें गुन्यांव केलो. हांवें हेरांच्यो सुखी पळोवच्यो न्हय. तो उलोवनूच गेलो. कशेंय हांवें ताका कुडाक हाडून न्हिदयलो. पाटेर येदळूच नायलॉन दोरयेच्या मारांत कात तांबडी जाल्ली. एक दोन कडेन कात फुटोवन रगतय देंवुल्लें. आतां म्हजे मतींत वादळ उठलें. हांव तशें चिंतचो न्हय. हेरां करतात करून दीत म्हणल्यार वर्गसोय न्हय. म्हाका येदोळ वरेक आपणान चलोवन आयिल्ली वाट सारकी वा पोकोळकी म्हणल्यार भोगलें. मोतचे संघर्श सडल्लेच हांव एका निर्धाराक आयलो आनी आपणे सेमिनरी सोडचो निर्धार हांवें केलो. कशें कशें न्हिदल्यारी म्हाका न्हीद पडली ना. तकलेच्यो शिरो फडतल्यो. मानसीक उद्वेग सोडून आयलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीचें मेडिटेशन करूंक बसल्यारी मागण्यांत म्हजें ध्यान गेलें ना. हांव केन्ना रेक्टरा लागीं उलयतां म्हूण तर व्हडलो. सकाळींची मागणी जावन हांव सकाळींची च्या पिवन भायर येतना गुड मॉर्निंग ब्रदर थियो सांगात्यांनी विश केल्लेंय म्हाका आयकलें ना. ब्रदर थियो न्हय, फादर थियो म्हूण ताका विश कर. ते दाडा विश करता पळय. आनी एकलो सांगी लागलो, गुड मॉर्निंग फादर थियो. सगळे म्हणाले. तरी हांव मौन रावलो. ताच्या खांद्यार जेजूचो खुरीस पडला सायबा, एका ब्रदरान कोंकलें. तरी हांव मौन पांगरून रेक्टराच्या कुडाक रेगलो. गुड मॉर्निंग फादर हांवें सुरवात केली. गुड मॉर्निंग थियो. सांग, आज कितें सकाळीं फुडें? म्हाका कशें उलोवचें म्हूण समजलें ना. फादर, हांवें एक निर्धार केला. फादर आगोस्तिनाचो तोंडाचो चारो सवालां करतलो. फादर, हांवें सेमिनरी सोडूंक चिंतलां. वॉट? फादर आगोस्तीन गागेलो. वय फादर, हो जोक न्हय, सिरियस. म्हाका हांवें सोलोनवेच्या वाटेर कांटे दिसतात. कांट्यांक भियोंक न्हय, पूण कांटोळोन हांवें हो निर्णय केला. देवा मुखार 3 आंगवण्यो करन सर्व रितीच्यो वायट करण्यो करच्यो आनी देवाक मनशांक फटोवचें म्हज्यान असाध्य फादर. देखून हांवें हो निर्णय केला आनी हेंच म्हजें अंतीम फायसल. हांव एका सफरा उलयलों. सारकें चिंतलां हें तुवें? फादर आगोस्तिनान समाधानान सवाल केलें. वय फादर, फाटल्या साबार हफ्त्यांतावन हांव चिंततालों. चिंतून सारकी न्हीद म्हाका पडना. देखून हांवें हो निर्णय केला. सुमार वेळाचें मौन आमचे मदें आसलें. उपरांत फादर आगोस्तीन उलोवनूच गेलो. अखरेक म्हाका एक अवकाश दिशी गी, ताणें सवाल केलें. जायत म्हणलें जिन्सी हांवें तकली हालयली.
आज तावन 3 दीस तुवें उपास करून देवा लागीं माग जाय. जर तर तिसरे दिसी तुजी जाप हिस्स तर हांव मानतां. फादर आगोस्तिनान आपले फायसाल दिले. जायत फादर, हांवें येदोळूस सकाळींची च्या पिवन जाल्ली तरी आज उपवासाचो पयलो दीस म्हूण नमी हारलो. फादर आगोस्तिनान कपलार मिरयो घाल्यो. ताकाय कारण आसलें. म्हजे सवे 13 जाणांक सेमिनरीक रिगल्ले म्हज्या बॅचांत, पूण आज पर्यंत उरिल्लो फकत हांव. जशें वांजेलान सांगिल्ले परी आपयलां 12 पूण विंचलां थोड्यांक मात्र. सगळो दीस हांवें मागणें आनी नियाळान करचिलो, पूण मोत म्हजी खंयच्या रितींनी हेर चिंतनां चिंतूंक कबूल जाली ना. कसोय एक दीस काबार जालो. दुसरो दीस उदेलो. हांवें आजय उपाशी रावंक निर्णय केलो. क्रुसिफिक्स इमाजी मुखार मागलें. जेजू, म्हाका एक सारकी वाट दाखय. हांव तुजी सेवा करूंक आशेतां. तुजी सेवा हांवें याजक जावनूच दिजय म्हूण तुवें म्हणलें नाय. देखून म्हाका राख आनी सांबाळ. दुसरो दीस अर्दो पाशार जाल्लोच हांव रेक्टराच्या कुडाक रिगलो. फादर आगोस्तीन खंतीन आसुल्लो उलोवनूच गेलो. तियो, याजकाची जिणी एक जडची वात. हाचे मदें फरक ना. जशें एक वात काळोख धांवडोवचे खातीर आपणाक खुद्द जळयता आनी एका घडये ती सोंपतना कसलोय निशाणो थंय आसना. सगळी करगोन वेता. पूण हातूंत एक कोडू सत आसा तें खरें. वात जावंक पुरो काळोख धांवडयता, पूण वाती पोंदा सदांच काळोख आसता. सर्त कितेंच उलोवंक आमचे मदें जालें ना. दुसरो दीस काबार करून तिसऱ्या दिसा खातीर हांव राखलो. म्हजो उपास मागणें प्राचीत तेर्स राजांव चालू आसलें. तिसरो दीस उदेलो. हांव चड सुडसुडीत जावन उठलों. उठून आपलो निर्णय दृढ करून अंकल स्टीवाक कागद बरोवंक बसलो. मोगाळ अंकल स्टीव, हांव जाणां तूं म्हजेर मस्त रागार आसाय आनी दया करून हे कागद वाचची दया कर. हांव अनाथ जावन आसुल्लों आनी तुवें म्हाका पोसको करून घेतलें, सारकें शिकाप दिलें आनी सारके वाटेर व्हरूंक प्रयत्न केले. पूण हांव चुकोवन पडलों. हांवें धरिल्ल्या वाटेन चूक आदारली. तें आतां म्हाका स्पश्ट जालें. हांवें आतां अंतीम निर्धार केला. हांवें सेमिनरी सोडून येवन तुज्या बिझनेसांत कुमो करूंक निर्णय केला. देखून दया कर म्हाका बोगसून वेंचीक पुताक पाटी आपयल्ल्या बरी म्हाकाय पाटी आपोवन व्हर. तुज्या पुता सारको तुज्या मोगाचो तियो. हांवें येदोळूस आपलीं वस्त्रां पॅक करून दवरलीं. कसोय आयचो तिसरो दीस आनी आज फादर आगोस्तीन खंडीत राजी जातलोसो म्हणलें चिंताप मोंतीन धरून हांव कोपेलाक रिगलों. हरशींच्याकी अर्दे वर बेगीनच आयिल्लो. दिश्ट म्हजी कोपेलान भरिल्ल्या काळोखान गेली आनी त्या काळोखांत स्पश्ट रितीन क्रुसिफिक्साचे इमाजीचें रोपणें म्हाका दिसतालें. उठून हांवें दिवे पेटयले आनी म्हजी दिश्ट एक कडेन केंद्रीकृत जाली. पाद्र्याबान शर्माव दिवची टॉपीक तांतूं आसली. डू नॉट ब्लेम द डार्कनेस, इन्स्टेड लायट अ कॅन्डल. काळोखाक तुरसो नाका, बगार एक वात पेटय. हीं उतरां हांवें वाचलीं. परत परत ती वाचलीं. कसलोगी बदललो जिनूस म्हजे थंय बगलो. हांव उठोवन म्हज्या मतींतल्या सवालांक पळय लागलों. हफ्ते आदलीं सवालां सगळीं फोळण जावलीं. हांव उठोवन बोल्सांत आसलें अंकल स्टीवाक बरयल्लें कागद काण
पिनून उडोवन तांतले चुरे वाऱ्यार उपचेस पळोवन बसलो आनी फादर आगोस्तिनाक दिवच्याक एक कागद बरय लागलो. तांतूं अशें लिखलें: सगळे जियेतात म्हूण न्हय, हांव म्हजी वाट सोदतलों, नवी सतां तेंकतलों, नवी जिणी जियेतलों, एक याजक जातलों.